मुरगांव पालिकेच्या बाजारात नुस्तें विकपा खातीर बसपी नुस्तेकारां आनी घाऊक नुस्तें विकप्यां मदलो वाद वाडपाक लागला. रस्त्याचेर घाऊक नुस्तें विकतात म्हूण बाजारांत बसपी नुस्तेकारांक गिरायक मेळना म्हूण तिडकिल्ल्या ह्या नुस्तेकारांनी मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा काडलो. आयज बाबा तेणी गाडये पोत्ती केले उचकी केले. तेणे आमकां आमच्या कडेन कोट घालोलो तो आमी जिखलोली. तेणे आमकां पोत्त आनी कोट घायला आनी कोट घायला. तेणे पोत्तो तो कोट घायलो ना ताका नित्या इंकॉन दिती नाय. आमी गाडी म्हणल्यार इतली बोगली आमकां नित्या इंकॉन नाकाय. तूं आनी हुंय आनी आमी थिंग नाका ते आमकां तेंगोन गाडी बाजरा माल पडटाय. ते हाडून थिंग किल्लान नित्या इंकताय. त्या किल्लान नित्या इंकून काय माल पडटाय आनी बाजार बोगले आतां गाडी कोण ते वताय. बाजारात तेंगोन गाडी घालपाक जायनाय. कितें सांगलें आतां काल येवन हे आमी सगळे नुस्तें तिंगा गाडयांचेर विकून आमी कितें कोण पोट भरतलीं आमच्या भुरग्यां मांचे. आमी कितें कोण करतलीं. ताका बाजारा भायर काडपाक दवरला. मार्केट कित्याक केलां. मार्केट केलां कित्याक. हे काल येयले आनी आमकां शॉपार सांगताय आमकां मारूं येताय उलयताय आनी कितें कोत्ताय. आमी दिवची नाय. चोरान सांगलां ताका गाड आपूण व्हरतलो म्हणून केलो नुस्तें विकूं जायना आमकां. आमी केस घायलो केस आमी जिखलोली नुस्तेकार. बरी काय 5-6 दीस जालो तो गाडो ओपन केला. कोणाची ऑर्डर नासता. देखून आमी शेव बगयलेली शेवोन सांग ताका गाड तुवें ओपन करूंक जायना. आमी हें घेतो म्हणटा एक्शन. बाजारांत बसपी नुस्तेकारां आनी घाऊक नुस्तें विकप्यां मदीं वाद चालू आशिल्ल्यान तांचो विशय नगरपालिका संचालनालया कडेन सुनावणी चालू आशिल्ली. त्या प्रमाण घाऊक नुस्तें विकपी मनशा वाटेन निर्णय जाल्लो. त्या प्रमाण तांणी नगरपालिके कडेन अर्ज करपाक जाय आसलो अशें नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत म्हणटा. एक्चुली फीश मार्केटा भायरूच एक धाकटोसो स्टॉल पयलीं आसलो तो आनी ताका तेंच्यांनी स्टॉप केल्लें. ताका लागून तेणी केस हियरींग आसलेलें DMA कडेन. DMAन ताका एक्चुली मार्केटान बसपाक परमिशन म्हटल्यार म्युन्सिपाल्टीक दिल्लें गायडन्स की जाता जाल्यार ताका म्युन्सिपाल्टीन जागो दिवचो म्हणून. आनी म्हाका दिसता तेणी एक तो चुकला खंय. तेणी एक एप्लिकेशन करपाक जाय आसलेलें. सो तें तेणी एप्लिकेशन करूंक ना. ताका लागून आमी तो गाडो शट डावन केला. आनी म्हाका दिसता सपोज तेणी एप्लिकेशन केल्यार आमी ताका जागो समज ताका आहा जाल्यार आमी अलॉट करतले. समज जायना जाल्यार आमी ताका दिवचे ना. नगरपालिका संचालनालयान आपणाक नुस्तें विकपाक मान्यताय दिवपी आदेश दिला. त्या प्रमाण आपणाक नगरपालिकेन नुस्तें विकपा खातीर जागो दिवचो. हांवें आतां शॉप ओपन केल्लें कित्याक म्हाका कडेन ऑर्डर कॉपी हाल्ली बाजारांत दिवपाचो दुकान म्हणून. तें फ्रॉम DMA. 1 वर्स जालें हांवें ती एप्लाय केल्ली म्युन्सिपाल्टीन टू अलॉट मी अ स्पेस इन अ फीश मार्केट. म्युन्सिपाल्टीन इंजिनियराक धाडलेलो स्पेस अलॉट करपाक म्हणल्यार तेंच्यांनी थिंगसून धांवडलो. आतां 1 वर्स जालें हांव बंद आहा. सद्याक आतां बंद आसा 1 वर्स. आतां हांवें चालू केल्लें तरी पूण म्हाका हिंगाय दिवपाक उरलें आनी थिंगाय करपाक दिना. म्हणल्यार हांवें करपाचें कितें. आतां हांवें DMAकूय काय म्हणपाक येना आनी हिंगाय काय म्हणपाक. आतां हांव म्हाजो धंदो आतां कॅरी फॉरवर्ड खंय करपाचो. आनी आय हॅव ऑर्डर कॉपी ऑल्सो की टू अलॉट मी अ स्पेस इन अ फीश मार्केट. आयज सकाळीं जालें कितें. आयज हांव नुस्तें म्हाजें शॉप ओपन आहलें तेन्ना तेंच्यांनी येयले आनी शॉप बंद करूंक म्हणपाक लागली. हांवें म्हणलें शॉप बंद कित्याक करूं. म्हाका ना जाल्यार एक तर हिंगा बंद करता ना जाल्यार बाजारान लुगार दी हांव बाजारान विकता. तेंच्यांनी म्हणलें ना तुका दिवपाक जायना आमी दिना तुका. म्हणल्यार तेंच्यांनी पयलीं एडवोकेटान हेंच्या एडवोकेटान आनी म्हाज्या एडवोकेटान थिंगा DMA कडसून डायरेक्ट हें केल्लें मिन्स क्लियर आवट केल्लें की म्हाका बाजारान अलॉट करचें स्पेस तूं थंय कॅरी फॉरवर्ड कर म्हणून. तुजो रनिंग बिजनस आसा तो तूं थंय अलॉट कर म्हणून. आतां विथीन 1 इयर जालो म्हाका अलॉट स्पेसूय ना कांय ना. ताका लागून म्हाका आतां हांव इतलो लॉसान आहा म्हणून म्हाका परतून म्हाजो शॉप परतून चालू करचो पडलो. तुका परमिशन आसतना फीश मार्केटानूय बसपाक येना की आनी शॉप ओपन केल्यार दादागिरी करता. शॉप ओपन करपाकूच दिना.